लोकसभा वेंचणुकेच्या दुसऱ्या पावण्यावेल्या मतदानाक शुक्राराक सकाळच्यान सुरवात. देशभरातली 13 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातल्या 88 सुवातां खातीर शुक्रारा सकाळच्यान मतदान करप चालू आशिल्ले. आसाम, बिहार, छत्तीसगड, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपूर, राजस्थान, अस्तंत बंगाल आणि जम्मू काश्मीर अशा 13 आणि केंद्रशासित प्रदेशातल्या 88 सुवातां खातीर मतदान झाले. दुसऱ्या पावण्यावेल्या मतदार प्रक्रियेत नशीब आजमावपी उमेदवारांमदी राहुल गांधी, अरुण गोविल, हेमा मालिनी, शशी थरूर, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर यासारख्या फुडाऱ्यांचो आस्पाव आसा. गोंय पुलिसांच्या गुन्ह्या फाट्यान कळंगुटे धाड घालून 56 वर्साच्या डेव्हिड शेट्टियार हाका शिनळकी व्यवसाय प्रकरणात अटक केली. ह्या वेळार एके बायलेची सुटका करून तिका मेरशे बायल सुधार घरात धाडून दिल्या. मजगती या प्रकरणात पोलीस निरीक्षक विकास दयेकर हांणी भारतीय दंड संहितेच्या कलम 370, 370(1), 2 आणि मनीस तस्करी प्रतिबंधक कायद्याचे कलम 4, 5 आणि 7 खाला गुन्हो दाखल केला. अस्नोडे उदका शुद्धीकरण प्रकल्पाक उदका पुरवण करपी आमठाणे धरणांतल्या उदकाची पातळी उणी जाल्या. ताका लागून ह्या धरणांतल्या उदकाचो सांठो नियंत्रीत दवरपाक निमाणे ह्या धरणांत अतिरिक्त उदक सोडपाक सुरवात केल्या. शापोरा न्हंयेवेल्या साळबानांतल्यान हें उदक सोडटा. आमठाणे धरणांतल्या उदकाची पातळी आटिल्ल्यान उदका स्रोत खात्या कडल्यान ही उपाय येवजण केल्या. परवळीच्या रुद्रेश्वर देवस्थानातल्या वादाक लागून भंडारी समाजामध्ये निर्माण जाल्ले मतभेद कुशीक दवरचे आणि येता त्या लोकसभा वेंचणुकेत समाजाचे फुडारी श्रीपाद नायक हांकां वेंचून हाडून मुख्यमंत्र्यांचे हात बळकट करचे अशें दिवचल तालुक्याचे आदले अध्यक्ष आनंद नार्वेकार हांणी बिरेस्तारांत दिवचले जाल्ले पत्रकार परिशदेंत म्हणलां. तशेंच समाजा खातीर कांयच करूंक नाशिल्ल्या लोकांनी सल्लो दिवचो न्हय अशी खर टिका आनंद नार्वेकार हांणी समाजांतल्या कांय फुडाऱ्यांचेर केल्या. सांतिनेज वाठारात शीतल हॉटेला लागसार आशिल्लो लायटीचो जंक्शन बॉक्स वीज खात्याची परवानगी घेनासतना स्मार्ट सिटीवाल्यांनी हालयलो. ह्या निश्काळजीपणाक केल्ल्या प्रकाराचेर काँग्रेसीचे उपाध्यक्ष सुनील कौठणकारान वीज मंत्र्यांचेर उतरांचेर फार पेटयले.
फुडल्या 4 दिसां खातीर खर उश्णताय ल्हारांचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कोकण तशेंच गोंयांत एप्रिलाच्या 29 तारखेक हिटवेवाचें वातावरण आसतलें असो अदमास खात्यान उक्तायला. सर्वोच्च न्यायालयान ईव्हीएम व्हीव्हीपॅट विरोधात दाखल केल्ल्यो सगळ्यो याचिका भायर आयल्यात. न्यायाधीश संजीव खन्ना आनी न्यायाधीश दीपंकर दत्ता हांच्या खंडपीठान शुक्रारा हे संबंधी याचिकेचेर निकाल दिलो. मतदान हे ईव्हीएमानूच जातलें अशें न्यायालयान म्हणलां. तेच प्रमाण व्हीव्हीपॅट यंत्रांची मतदाना उपरांतची चांचणी करपाची मागणी लेगीत भायर मारल्या. ऑस्ट्रेलियांतल्या एका दर्यादेग वाठारांत सुमार 160 पायलट व्हेल दर्यांत व्हांवन आयल्यो. 160 मदल्या 100 परस चड पायलट व्हेल नुस्त्यांक परतून दर्यांत सोडले. मात 29 व्हेल नुस्त्यांक मरण आयिल्ल्याचें अधिकाऱ्यांनी कळीत केलें. दर्यादेगेर मेल्ले 29 व्हेल नुस्त्यांचो विलो लावपाचें कार्य अधिकाऱ्यांनी हातांत घेतलां. संशोधना खातीर लेगीत ह्या व्हेल नुस्त्यांचे नमुने घेतले. मजगतीं व्हेल धडेर आडखळून कित्याक पडटात हाचें कारण अजून शास्त्रज्ञान मेळूंक ना. काश्मीरच्या ट्युलिप बागेत ह्या वर्सा 15% वाढ पळोवपाक मेळ्ळी. 2021 वर्सा 2.3 लाख पर्यटकांनी ह्या बागेक भेट दिल्ली तर फाटल्या वर्सा 3.77 लाख पर्यटकांनी भेट दिल्ली. मात अंदूच्या हंगामात हो आंकडो 4.35 लाखांचेर पावलो. देखून 2006 वर्सा असो विक्रमी आंकडो जाल्ल्याचें कळटा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकिलांक खटल्यांची वळेरी तशेंच दाखल केल्ल्या प्रकरणाचो तपशील त्या प्रकरणा विशीं म्हायती आतां व्हॉट्सॲपाचेर दितले अशें सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड हांणी जाहीर केलां. स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्सा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आयटी सेवा वांगडाच व्हॉट्सॲप संदेश सेवा सुरू करून न्याय घटमूट करपाचो नवो उपक्रम न्यायालयान सुरू केला. आतां वकिलांक खटले दाखल करपा विशीं संदेश मेळटले. तशेंच ह्या उपक्रमांतल्यान एडवोकेट्स ऑन रेकॉर्ड आनी सर्वोच्च न्यायालयांत वैयक्तीक रितीन हाजीर आशिल्ल्या याचिकादाराक ऑनलायन दावे याचिकांची वळेरी आदेश आनी निर्णय हाचे संबंधी स्वयंचलीत संदेश मेळटले अशें न्यायाधीश चंद्रचूड हांणी सांगलें. वेबसायटीचेर उपलब्ध आशिल्ले आदेश आनी निर्णय व्हॉट्सॲपा वरवीं धाडटले अशेंय तांणी सांगलें. ते खातीर सरन्यायाधीशान सर्वोच्च न्यायालयाचो अधिकृत व्हॉट्सॲप नंबर 8768767676 हो शेअर केलो.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. राना आणि अभयारण्य संरक्षित वाठारात हार बांदवण्या रगाडा न्हंयत बेकायदेशीर रेवेचे उत्खनन जालेच कशें? संबंधित सरकारी अधिकारी कितें करताले? मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठाचे सरकाराक प्रश्न. हे सगळे प्रकाराक जे संबंधित सरकारी अधिकारी जबाबदार आसात तांचेर कितें कारवाय करतले हाचेर 4 म्हयन्यांत कोर्टात अहवालूय मागला. तशेंच राज्यात मोठ्या प्रमाणात सुरू आशिल्ले बेकायदेशीर रेंव आनी चिरेखणींचेर आळाबंद हाडपा खातीर कितें उपाय येवजण करतले हे विशींचो एक्शन प्लॅनूय सादर करपाचो आदेश दिला. गोंय वीज खात्यातले लायनमॅन धरून इंजिनियरां मेरेन सगळ्यांक सुरक्षित खातीरच्यो सगळ्यो गजाली दिल्ल्यो आसात. तांणी काम करतना सेफ्टी खातीर दिल्ले गजालींचो वापर करचो अशें आवाहन वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान केलां. गोंयांत लायनमॅनांक शॉक येवन मरण येवपाच्यो घडणुकांचेर ढवळीकार पत्रकारांक जाप दिताले. गोंयांत राष्ट्रीय सरासरी परस टीबीचे दुयेंती चड आसात. टीबी हे दुयेंसाक लागून मरणाचें प्रमाण सध्या गोंयांत वाडपाक लागला. गोंयांतले तरणाटे पिळगेक सोऱ्याचें व्यसन लागिल्ले आनी टीबी दुयेंसाक लागून मरण येवप्यां मदीं बेबद्यांचो आंकडो चड आसा. तशेंच गोंयांत टीबी खातीर जीव वगडावपी भायल्या राज्यांतल्यान येवपी कॉम्प्लिकेटेड दुयेंती आसतात अशें गोंय वैजकी कॉलेजीच्यो कन्सल्टंट डॉ. संजीवनी केणीन सांगलें. मोरी फोंडे वाठारांत धाड घालून एंटी नार्कोटिक सेलान 8.5 लाखांचो गांजो तशेंच हेर घुळे वखदां जप्त केल्यात. हे प्रकरणात पुलिसांनी युवराज बोरकार ह्या 31 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक अटक केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण तो आपल्या घराच्या बेजमेंटात गांजा आनी हेर घुळे वखदांची लागवड करतालो. ह्या तरणाट्या कडल्यान 1 किल गांजो, 150 ग्राम हायड्रोपोनिक्स वीड, 15 ग्राम MDMA जप्त केल्यात. फुडलो तपास सुरू आसा. मेटा कंपनीच्या मालकीच्या इन्स्टंट मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म व्हॉट्सॲपान आता भारतांत हो ॲप बंद करपा बगर पर्याय ना अशें दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगलां. व्हॉट्सॲपान एंड टू एंड एन्क्रिप्शन हो फीचर संदेश धाडपी आनी वाचपी मदीं गुप्ततायेचो मोड आसून तो बंद करपाक मेळना अशें व्हॉट्सॲपान न्यायालयात स्पश्ट केलां.
लाच प्रकरणातले तिसरे आरोपी तेरेखोल दर्यादेग पोलीस स्टेशनाचे आदले निरीक्षक विद्येश पिळगांवकर यांच्या पोलीस कोठडीत अजून 3 दिसांची वाढ केल्या. पहिली ताका 5 दिसांची पोलीस बंदखण दिल्ली, ती शुक्रारा सोंपिल्ली. या प्रकरणाचेर फुडली सुनावणी सोमारा जातली अशी माहिती ॲडव्होकेट सुषमा मांद्रेकर हांणी दिली. पिकेनपेडे अणजुणा हांगा बिरेस्तारा मध्यान राती एका कपड्याच्या दुकानाक उजो लागलो. म्हापशा उजो पालोवपी दळाक मातसो कळाव जाल्ल्यान ते थळार पावता म्हणसर लागिल्ल्या उज्यांत कपड्याच्या दुकाना सयत 2 दुचाकी उज्यांत लासल्यो. व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाल्ल्याचे कळटा. कोणे तरी मुद्दम उजो लायिल्ल्याचो थळाव्यांक दुबाव. ताळगाव पंचायतीच्या पिटरभाट वाठारात आशिल्ल्या पब्लीक टॉयलेटीची अक्षरशः वायट स्थिती जाल्या. ह्या टॉयलेटीत नितळसाण ना, उदकाची वेवस्थाय केल्ली ना. इतलेंच न्हय तर सिवरेजीच्या घाणयेर उदक लेगीत उक्ताडार सोडून दिला. अशाच परिस्थितीत ह्या वाठारात रावपी सुमार 80 ते 100 लोक ह्या टॉयलेटीचो वापर करतात. ताका लागून थंयच्या लोकांक खुबशा दुयेंसांक तोंड दिवचें पडटा. वेंचणुकेच्या प्रचारा खातीर पिटरभाटात गेल्ल्यो आपाच्यो सिसिल रॉड्रिगीज हांणी ह्या पब्लीक टॉयलेटीची स्थिती उक्ताडार हाडल्या. महाराष्ट्रात कांद्याच्या निर्यातीचेर बंदी आसतना गुजरातांतल्यान 2000 मेट्रिक टन धव्या कांद्याक निर्यात करपाक मान्यताय मेळ्ळ्या. वाणिज्य मंत्रालयान दिल्ल्या ह्या मान्यतायेक लागून महाराष्ट्रांतले वेपारी, निर्यात करपी कंपनी आनी शेतकार आपलो राग उक्तायतात. केंद्र सरकारान 8 डिसेंबर 2023 सावन महाराष्ट्रात कांद्याचे निर्यातीचेर बंदी घाल्ल्यान शेतकारांक व्हड आर्थीक लुकसाण जावपाक लागिल्लें. अबकारी खात्याच्या फ्लायिंग स्क्वॉड पथकान कुंकळे उद्देगीक वसणूक वाठारांत धाड घालून 3346 लिटर सोरो जप्त केलो. ह्या सोऱ्याचे मोल 8,41,710 रुपया जाता. जाल्यार सोरो व्हरपाक वापरिल्ल्या गाडयेचें मोल 25 लाख रुपया जाता. गाडये सयत जप्त केल्ल्या मुद्देमालाचो मोल 33,41,710 जाता. रॉयल ब्लू विस्कीच्यो 200 बॉक्सां जाल्यार ऑफिसर चॉयस विस्कीची 168 बॉक्सां आसात. बिरेस्तारा राती अबकारी खात्याचे पुलीस ह्या गाडये फाटल्यान आशिल्ले असो दुबाव ड्रायव्हराक आयिल्ल्यान तांणी गाडी दवरून पळ काडलो अशी माहिती अबकारी खात्याचो निरीक्षक शंभा नायक हांणी दिली.
या दिसांनी चिमला जंक्शनाचेर खासा करून सकाळी आनी सांजे वेळार ऑफिस वेळाचेर मोठ्या प्रमाणात येरादारी कोळणी जाता. एका वटेन या जंक्शनाचेर उड्डाणपुलाचें काम जोरात चालू आसा, जाल्यार दुसरे वटेन रायबंदर ते पणजी रस्तो बंद आशिल्ल्यान सगळीं वाहनां ह्या रस्त्यार आशिल्ल्यान हांगा येरादारी कोळणी जावपाक लागल्या. उड्डाणपुलाच्या कामा खातीर एक लेन बंद केल्ल्यान येरादारीचेर ताण आयला. देखून दोनूय बाजूंनी गाडयांच्यो लांबच्यो लांब लायनी लागतात. ऑफिसांत वचप्यांक सकाळच्या वेळार ह्या वाहतूक कोळणी खातीर बरेच त्रास सोंसचे पडटात. स्त्रीधनाचेर घोवाचो अधिकार ना अशें एका म्हत्वाच्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयान सांगला. गरजेच्या वेळार ताका ताचो वापर करूं येता, पूण मागीर ते परत करचें पडटा. बायलेचो तिच्या स्त्रीधनाचेर पुराय हक्क आसा. लग्ना पयलीं, लग्नाच्या वेळार वा लग्ना उपरांत आवय बापूय, माव माय, सोयरे आनी इश्टां कडल्यान मेळिल्ल्यो भेटवस्तू म्हळ्यार स्त्रीधन. ती पुरायपणान बायलेची मालमत्ता आसून तशें कितें करपाचो हाचो पुराय अधिकार तिका आसा अशें न्यायालयान सांगलें. स्त्रीधनाच्या संपत्तीचो गैरवापर जाल्यार आयपीसीच्या कलम 406 खाला घोवाचेर वा ताच्या कुटुंबातल्या वांगड्या आड कारवाय करूं येता अशें खंडपीठान सांगलें. फोंडे वाठारांत सद्य गुन्यांचो आंकडो वाडला. हेच मतींत घेतले जाल्यार फोंडे पुलीस स्टेशनात उपनिरीक्षक, सहाय्यक निरीक्षक तशेंच हवालदारांचो आंकडो खूब कमी आसा. 8 उपनिरीक्षकांचो भार फक्त 2 उपनिरीक्षक सांबाळटात. लोकसभा वेंचणुकेक लागून सध्या फोंड्या पुलीस स्टेशनात आशिल्ल्या पुलीस कर्मचाऱ्यांची पिळापीळ जातली. देखून पुलीस स्टेशनात आवश्यक कर्मचारी वर्ग उपलब्ध करचो म्हणून फोंडेकारांची मागणी. म्हापशेच्या गांवसवाडा वाठारात नगरपालिकेन बांदिल्ल्या टॉयलेटीची सामकीच वाट लागल्या. 5 वर्सां पयलीं बांदिल्ले संडास मोडपाक पावल्या आनी हाका लागून लोकांक त्रास जाता. पालिकेक सांगून लेगीत हे संडास दुरुस्त करूंक नाशिल्ल्याचे थळावे लोक सांगतात. जायत्या जाणांक तकली दुखली तर गुळी घेवप, थंडी वा जोर आयलो तर गुळी घेवपाची संवय आसता. दोतोराचो सल्लो घेनासतना अशा पद्दतीन गुळी घेवप साप चुकीचें. हाका लागून भलायकेचेर वायट परिणाम जावं येता. इतलेंच न्हय तर अप्लास्टीक एनेमिया सारको जिवाक धोक्याचो आशिल्लो रोगूय जावपाची शक्यताय उप्रासता. जेन्ना आमच्या कुडींत रक्तपेशी तयार करपी संस्था उण्यो जातात तेन्ना अप्लास्टीक एनेमियाचो धोको वाडटा. ह्या दुयेसाच्या दुयेंतींनी वाड जाल्ली पळोवपाक मेळटा, पूण ह्या दुयेसाचें मूळ कारण अजून स्पश्ट जावंक ना.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात.